स्मार्ट सिटीच्या नावाखाला राजधानी पणजे स्मार्ट जाली खरी, पूण ही जाल्ली कामां जर पळयलीं जाल्यार ही कामां खऱ्यांनीच स्मार्ट आसात काय कितें असो प्रश्न उपरासले बगर रावना। सिवरेजीच्या कामां खातीर फोडून दवरिल्ले रस्ते पावसा पयलीं डांबर घालून गुळगुळीत केल्ले, पूण आतां पावसा उपरांत ह्या रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या। राजधानी पणजे स्मार्ट करपा खातीर सरकाराचें काम झुजा पावण्यार चालू आसा। स्मार्ट सिटी खाला जायतीं कामां पुराय केल्यात। सिवरेजीच्या कामां खातीर फोडून दवरिल्ले रस्ते पावसा पयलीं गुळगुळीत केल्ले, पूण आतां पावस पडल्या उपरांत रस्त्या वयले डांबर व्हांवून गेला। डांबर व्हांवून गेल्ल्यान रस्त्यार परती फोंडकुलां पडपाक लागल्या। वचत थंय फोंडकुलां पडिल्ल्यान युवा वच करप्यांक बरे त्रास सोंसचे पडटात। सरकारान गांभीर्यान हातूंत लक्ष घालून रस्ते दुरुस्त करपाचेर भर दिवपाची गरज आसा अशें थळाव्या नागरिकांचें म्हणणें आसा। उदक फुकट दितात म्हणून कितल्याशाच जाणांनी 4 मीटर बसोवन ह्या येवजणेचो गैरफायदो घेतलो आनी ताकाच लागून ही येवजण बंद केल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। उदका प्रक्रिया प्रकल्पांत शुद्ध केल्लें उदक लोकां मेरेन पावोवपाक सरकाराक एका लिटरा फाटल्यान 20 रुपया खर्च येता। अशें आसतना लेगीत आमी लोकां कडल्यान 4 रुपया घेतात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। सरकारान घरगुती वापरा खातीर 16,000 लिटर फुकट दिवपाची येवजण सुरू केल्ली। फाटल्या 4 वर्सांत गोंय भारतांतल्या 30% लोकांनी ह्या येवजणेचो लाव घेतला। फाटल्या 4 वर्सांत गोंया भारतांतल्या 30% लोकांनी ह्या येवजणेचो लाव घेतिल्लो आसा। 15 ऑगस्ट 2021 वर्सा ही येवजण सुरू केल्ली। 4 वर्सां उपरांत फाटल्या म्हयन्याच्या 1 तारखेसावन भौशीक बांदकाम खात्यान ती बंद केली। मिठागरां सांबाळून दवरपा खातीर उपाय येवजण करपाक जाय। मिठागरां साल्वार करपा खातीर सरकारी पावंड्याचेर जी खबरदारी घेवपाक जाय ती घेतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। गोंयची जी मिठागरां आसा ती सांबाळून दवरपा खातीर उपाय येवजण करपाक जाय आनी मिठागरां साल्वार करपा खातीर सरकारी पावंड्याचेर ती खबरदारी घेवपाक जाय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें। मुख्यमंत्र्यान आमदार विरेश बोरकर सांतांद्रेचो आनी बायोडायवर्सिटी मंडळाच्या अध्यक्षाक घेवन सांतांद्रे मतदारसंघातल्या मिठागराची पळोवणी केली आनी त्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान अशें म्हटलें की गोंयची मिठागरां जी आसा ती सांबाळून दवरपाची गरज आसा। हर घर जला उपरांत आतां आमची फुडली येवजण हर घर फायबर आसतली। गोंयच्या दर एका घरांत इंटरनेट पावचो ह्या खातीर हर घर फायबर घालपाची आमची येवजण आसा। देशाची पुराय उदरगत जातली तेन्ना लोकांच्या घरांनी मुळावी साधन सुविधा उपलब्ध आसपाक जाय आनी ह्याच हेतान हर घर फायबर कनेक्टिविटी उपलब्ध करून दिवप गरजेचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। हर घर जला उपरांत आतां आमची फुडली येवजण जी आसा ती हर घर फायबर आसतली अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलें। गोंयच्या दर एका घरांत इंटरनेट पावोवपाचो आमचो उद्देश आसा। देशाची पुराय उदरगत जातली तेन्ना लोकांच्या घरांनी मुळाव्या साधन सुविधा जी आसा ती उपलब्ध आसपाक जाय आनी ह्याच हेतान हर घर फायबर गरजेचें आसा। तुया मुर्मुसे वाठारांतल्या एका थळाव्यान पारंपारीक उदकाची वाट आडयल्ल्यान ह्या वाठारांत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाली। लोकांच्या घरांनी तशेंच रस्त्याचेर उदक सांठून उरिल्लें आसा। देखून थळाव्या पंचायतीन ह्या घडणूक सुवातेचेर वचून पळोवणी केली। तुये हांगासर मुर्मुसे वाठारांतली ही घटना एका थळाव्यान पावसांत उदकाची जी पारंपारीक वाट आसता उदक वचपा खातीर ती आडयल्ल्यान हे उदक थंय भरून उरलें आनी ह्या वाठारांत हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाली आनी ह्या आडयल्ल्या उदकाक लागून रस्त्याचेर लेगीत उदक सांचून उरलें। ताका लागून थळाव्या पंचायतीन ह्या सुवातेची पळोवणी केली।
नावेली महामार्गाच्या रस्त्याचेर वाडपी अपघात आनी ट्रॅफिकाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर तशेंच आशी कुशीक आशिल्ल्या स्कूल कॉलेजींत येवपी विद्यार्थ्यांक लागून कांय वर्सां पयलीं हो सबवे बांदिल्लो, पूण आतां ह्या सबवेची सामकी अवतिकाय जाल्ली आसा। पयल्याच पावसांत ह्या सबवेत उदक भरिल्लें आसा। रातच्या वेळार लायटी पेटनाशिल्ल्यान लोकांची बरीच गैरसोय जाता। ह्या उदकाक लागून लोकांचे बरेच हाल जावपाक लागला। देखून संबंदीत खात्यान लक्ष घालून बेगोबेग ह्या सबवेची दुरुस्ती करची अशी मागणी आतां समाज वावुरपी करपाक लागल्या। समाज वावुरपी प्रतिमा कुतिनोन लेगीत अशी मागणी केल्या। आयतारा दिसभर पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून सांखळेंतल्या वाळवंटी न्हंयेत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाली। बंदीरवाडा विठ्ठलपुरांतले देव तोणयेश्वर देवाचे पेंट लेगीत उदका पोंदा गेले। तशेंच मैदानाचेर पुराय उदक भरिल्लें आसा। वाळवंटी न्हंयच्या लागसार आशिल्लो हुंवार प्रतिबंधक येवजणेंतल्या रातचे 2 फावटी पंपांतल्यान बाजारात भरिल्लें उदक भायर काडिल्ल्याचे थळावे सांगतात। हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण आयतारा 70 मालात दिसभर वाऱ्या वादळा सयत उटंगाराचो पावस पडलो। खुबशा वाठारांनी रस्त्यार झाडां पडपाची घडणुकोय घडल्यो। तशेंच 3 लायटीचे खांबे मोडिल्ल्यान सुमार 3 लाखांचें लुकसाण लेगीत जाल्लें आसा। सध्या उजो पालोवपी दळ घडणूक थळाचेर वचून तांच्यांनी त्या दुरुस्तीचें काम थंय केलें आनी फुडलीं जीं कामां आसा पावसा खातीर जी गैरसोय जालेली आसा ती कामां तांच्यांनी हातांत घेतल्या। उसगांवां मशरूम फॅक्टरीत वचपी कंटेनर ट्रक रस्त्यार आडवो जाल्ल्यान येरादारी कांय वेळ आडखून पडली। हो कंटेनर आडवो जाल्ल्याक येरादारी आडखून पडली। त्या उपरांत कंटेनर कुशीक काडपाचें काम जें आसा तें येरादारी खात्यान सुरू केलें। झुजा पावंड्याचेर हांगासर हें काम सुरू आशिल्लें। एक माल व्हरपी ट्रक रस्त्या कुशीक हो लावणालो। उसगांवां मशरूम फॅक्टरीत वचपी हो कंटेनर आयतारा राती कडेन थंय रस्त्यार लावणाल्ल्यान येरादारी मातशी कांय वेळ आडकून पडली। ते वॉल्त घेता आसतना हो ट्रक पडतलो अशें थळावे म्हणटात। मागीर एक ट्रेलर हाडून हो कंटेनर जो आसा तो मातसो कुशीक काडलो आनी त्याच्या उपरांत मातशी येरादारी सुरळीत जावपाक मदत जाली। सारजोरा हरीत क्रांती हाडपा खातीर 65,000 चौखण मिटर पडीक शेतजमीन लागवडी खाला हाडपाचो निश्चय थळाव्या शेतकारांनी घेतला। सुमार 30 वर्सां उपरांत सारजोरा हांगासर 65,000 चौखण मिटर पडीक शेतजमिनीत भात रोवपाक शेतकाऱ्यांनी सुरवात केलेली आसा। फादर जॉर्ज कार्दोस हाणें फुडाकार घेवन ही पडीक शेतजमीन भाताची लागवड करून पुनरुज्जीवीत करपाचें थारायलें। फादराच्या एका उल्याचेर थळाव्या शेतकाऱ्यांनी एकठांय येवन भात रोवपाचो शुभारंभ केलो। फादराचो फुडाकार आनी शेतकाऱ्यांच्या ह्या उपक्रमाची थळावो आमदार क्रूज सिल्वान तोखणाय लेगीत केल्या। काँग्रेसीचे सरकार हे भ्रष्टाचारी आशिल्ले। देशात काँग्रेसीची राजवट आसतना घोटाळ्या बगर एकूय दीस वचूंक ना अशी टिका राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडेन केली। मया जाल्ल्या भाजपाच्या संकल्प सभेत कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतना सदानंद शेट तानावडेन काँग्रेसीचेर टिका केली। कुंभारवाड्यावयल्या श्री सातेरी सभाघरात आयतारा सांजे वेळार घडोवन हाडिल्ल्या ह्या कार्यावळी वेळार विकसीत भारत 2047 ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची सपनपूर्ती करपा खातीर वावुरपाचो सोपूत भाजप कार्यकर्त्यांनी घेतलो। ह्या कार्यावळीत 10वी आनी 12वीच्या परीक्षेत बरे मार्क घेतिल्ल्या मये वाठारांतल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान लेगीत केलो। ह्या कार्यावळी वेळार आमदार प्रेमेंद्र शेट हांचे सयत भाजपाचे मुखेल कार्यकर्ते हजर आशिल्ले।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सायप्रस हांगासर पावले. 15 जुलयाक आपणे सायप्रसाच्या धर्तेचेर पांय दवरल्या उपरांत सायप्रसच्या लोकांनी आनी राष्ट्रपतीन ज्या तरेन आपले स्वागत केले, आपलेपण आनी स्नेह दाखयले, त्या प्रती आपले मन खूब भरून आयले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलें. सायप्रसान म्हाका जो सन्मान दिलो हो सन्मान भारतीयांचो सन्मान आसा अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन म्हटलें. हाका लागून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन तांचे आभार व्यक्त केले. सायप्रसा वांगडा भारताचे संबंद आमी खूब म्हत्वाचे मानतात. भारत आनी सायप्रसाची इश्टागत ही परिस्थिती वा शिमेक लागून बांदील ना अशें तांच्यांनी ह्या वेळार उलोवप केलें. वेळोवेळी आमी सहयोग, सन्मान आनी समर्थनाच्या भावनांक जिते दवरला. सायप्रसाचो हो दौरो भारत आनी सायप्रसाच्या संबंदात एक नवो अध्याय घडोवपा खातीर भांगराळी संद आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ह्या सायप्रसाच्या दौऱ्या वेळार केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक सायप्रसाचो राष्ट्रपती भवनांतल्यान कितें तरी दाखोवपाक लागलो तेन्ना कांय जाणांक प्रश्न पडलो आनी हो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जालो. सायप्रसाचे राष्ट्रपती भवनांतल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक कितें तरी इशारे करून दाखोवपाचो यत्न करतालो तो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर बरो व्हायरल जालो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सायप्रस हांगासर पावल्या उपरांत तांचे जय्यत स्वागत लेगीत जालें. त्या उपरांत सायप्रसाचे राष्ट्रपती निकोस क्रिस्टोडोलिडेस हाणें राष्ट्रपती भवनाच्या भितर सरचे पयलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक कितें तरी दाखयतना एक असो इशारो केलो तो सद्या सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाला. भारत आनी सायप्रसाचे संबंद घटमूट करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो हो सायप्रस दौरो आशिल्लो. संवसारभरांतल्या कांय व्हड ताकदीच्या फुडाऱ्यांची कॅनडांत ग्रूप ऑफ 7 शिखर संमेलनाक ते हाजेरी लावपाचे आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेगीत ह्या संमेलनात वांटो घेवपाचे आसा. हाका लागून कॅनडाचे प्रवासी भारतीय खूब उत्साही आसा, कारण की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे कॅनडा येवपाचे आसा. ताका लागून कॅनडाचे निवासी भारतीय प्रवासी भारतीय थंय खूब उत्साहीत आसा. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी हाणें प्रधानमंत्रीक आपोवणें दिल्ल्यान आमकां ही अभिमानाची गजाल आशिल्ल्याचे कॅनडाचे कार्यवाहक भारतीय उच्चायुक्त चिन्मय नायक हाणें अशें उलोवप केलें. ह्या आपोवण्याक लागून भारताक ही अभिमानाची गजाल आशिल्ल्याचे कॅनडाचे कार्यवाहक भारतीय उच्चायुक्त चिन्मय नायक हाणें उलयतना सांगलें. दिल्लीची मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता ही लुधियानाक पावली आणि तांच्यांनी म्हटलें की ज्या लोकांनी दिल्लीक लुटले ते आतां पंजाब लुटपाक सोदता असो अप्रत्यक्ष आरोप दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान केल्लो आसा. ती लुधियाना पावल्या उपरांत तिणें अशें प्रेस मिडिया कडेन उलयता आसतना सांगलें की दिल्लीच जाणें कोणी भ्रश्टाचार केलो आनी त्या उपरांत दिल्लीक लुटले ते आतां पंजाब लुटपाक लागल्या आनी आमी अशें करपाक दिवचे ना. आमी पंजाबांतल्या लोकांक सतर्क करतले आनी जे लोकांनी दिल्लीक लुटिल्लो आसा तांच्या बद्दल आमी सावधान करपाक तांकां आयिल्ले आसा अशें तांच्यांनी उलोवप केलें. जम्मू काश्मीर प्रशासनान आतंकी हमल्या उपरांत पहलगाम हांगासर पर्यटकांक येवपाक बंदी घातिल्ली. तातूंतले 8 प्रमुख पर्यटन स्थळ आतां परतून उक्ते केलेले आसा. ताका लागून स्थानीक थळावे लोक त्याच बरोबर पर्यटक लेगीत ह्या घोशणेक लागून खूब आतां खूश जालेले आसा. पर्यटन पहलगामांतले परतून एकदां सुरू जालेले आसा. जम्मू काश्मीरांतल्या पर्यटनाक आतां परतून एकदां वाड जाता हळू हें दिश्टी पडटा. जम्मू काश्मीरांत गेल्ले पर्यटक आतां खूब उत्साही आनी सद्या वातावरण लेगीत थंय बरें आसा. पहलगाम हल्ल्या उपरांत हांगासर पर्यटनाक मातशी बंदी दवरलेली. त्या उपरांत 8 प्रमुख पर्यटन स्थळ लेगीत बंद आशिल्ले ते पर्यटन स्थळ आतां परतून उक्ते केलेले आसा.
22 एप्रील 2025 ह्या दिसा पहलगामात आतंकवादी हल्लो जाल्या उपरांत सुरक्षा वाडोवपा खातीर प्रशासनान तात्पुरती जायतीं पर्यटन थळां बंद केल्ली, पूण आतां परतून एक फावट जम्मू काश्मीर पर्यटकांची खवदळ जाता आसतना दिश्टी पडटा। देश विदेशांतले पर्यटक हांगासर आतां आपली हाजेरी लावपाक लागल्या। त्याच बरोबर जम्मू काश्मीरांतले जे सुंदर अशें आनी प्रसन्न अशें जें वातावरण आसा तें ह्या पर्यटकांक खूब भावता। ताका लागून हांगासर पर्यटक येवपाक खूब पसंत करता। पहलगाम हल्ल्या उपरांत आतां परतून एक फावट जम्मूतले पर्यटन पूर्व पदाचेर येवपाक लागिल्ल्याचें हें चित्र सध्या जम्मू काश्मीरांत दिश्टी पडटा। तशेंच जम्मूत आतां ह्या हल्ल्या उपरांत परतून एकदां सुरक्षा कडक केलेली आमकां थंय पळोवपाक मेळटा। भारतांत गिमाच्या हंगामा उपरांत आतां पावसाचो हंगाम सुरू जाल्लो आसा आनी देशांतल्या जायत्या वाठारांनी पावस पडपाक सुरवात जालेली आसा। मजगतीं महाराष्ट्रांत पावसाची जोरदार हाजेरी सध्या चालू जाल्ली पळोवपाक मेळटा। हे पुणे शहर, महाराष्ट्रांतल्या पुणे शारांत व्हडा प्रमाणांत पावस पडलो, ताका लागून जायते रस्ते उदका पोंदा गेले। ताका लागून वाहनांची जी येरादारी आशिल्ली ताका लेगीत कांय आडमेळी येवपाक लागल्यो। पावसान काय ते विसावो घेतल्या उपरांत परतून एकदां पावसान आपली जोरदार हाजेरी लायिल्ली आसा। महाराष्ट्रांतल्या पुण्या शारांत काल जोरदार पावसान हाजेरी लायली। गोंयांत लेगीत आयतारा पावसान सावार घातिल्लो। पुण्या बरोबरूच मुंबयत लेगीत पावसाची जोरदार हाजेरी आमकां पळोवपाक मेळटा। भारतांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी खर उश्णताये उपरांत आतां पावस जो आसा तो सुरू जालेलो आसा आनी जायत्या सुवातांनी पावस पडपाक लागला। मात्र गोंयांत जसो आयतारा मुसळधार पावस पडलो त्याच धर्तरेचेर महाराष्ट्रांत लेगीत पुणे आनी आतां मुंबय सुद्दां व्हडा प्रमाणांत पावस पडलो। ताका लागून मुंबयच्या वडाळा हांगासर ही जी चित्रां दिश्टी पडटा थंय खूब प्रमाणांत उदक साचिल्लें आसा। मुंबय पावस पडलो म्हणटकीच दादर हांगासर खूब उदक भरता। त्याच बरोबर दादरच्या कुशीक जे वडाळा म्हणून आसा थंय लेगीत उदक खूब प्रमाणांत भरता। बृहन्न मुंबय महानगरपालिका खूब यत्न करतात वर्सान वर्स जाले की दादर त्याच बरोबर वडाळा हे उदक भरचें न्हय म्हणून, पूण तांच्या यत्नाक कांय येस येना। अयोध्यात लेगीत बरो पावस पडिल्ल्या कारणात वातावरण सामकें प्रसन्न जालें। उत्तर प्रदेशांतल्या अयोध्या शारांत हवामानात बदल जालो। अयोध्याक व्हड प्रमाणांत पावस पडलो, ताका लागून तापमान सामकें आतां देंविल्लें आसा। उत्तर भारतांत फाटल्या कांय दिसांनी तापमानाचो पारो जो आशिल्लो तो खूब वाडिल्लो। दिल्लीक लेगीत 45 डिग्री सेल्सियसाच्या वयर तापमान पाविल्लें। ताका लागून उत्तर भारताच्या खुबश्या राज्यांनी गरमेन लोकांक नाका नजो केल्ले। मात्र आतां पावस जो आसा तो हळू पडपाक लागिल्लो आसा उत्तर भारताच्या कांय राज्यांनी। उत्तर प्रदेशांत अयोध्येक पावसान हाजेरी लायली आनी वातावरण जें आसा तें मातशें प्रसन्न केलें, लोकांक मातशी थंडाय दिली। फाटल्या एक सप्तका सावन खर उश्णतायेक लागून त्रासान पडपी अयोध्येच्या लोकांक आतां सामकी सुटका मेळिल्ली आसा ह्या पावसाक लागून। उत्तराखंडांत लेगीत हवामानात बदल जालेले आसा। देहरादून हांगासर व्हडा प्रमाणांत पावस पडलो। पावसाक लागून तापमान उणें जालें, तशेंच लोकांक खर उश्णतायेंतल्यान सुटका मेळिल्ली आसा। त्याच बरोबर व्हड पावसाक लागून रस्त्यांचेरूय उदक साचलेलें उत्तराखंडांत लेगीत आमकां पळोवपाक मेळ्ळें। पुणे, मुंबय ह्या शारांनी उदक भरपाक लागिल्लेंच आसा पावसाक लागून। पण त्याच फाटभुंयेर आतां उत्तर भारतांतल्या कांय राज्यांनी जोरदार पावस बरसपाक लागिल्लो आसा। उत्तराखंडांत लेगीत पावसान हाजेरी लायली। फाटल्या 2 दिसां पयलीं आमी पळयलें की केदारनाथ हांगासर जोरदार पावसान हाजेरी लायिल्ल्यान केदारनाथ जो पावस पडिल्लो आसा, मुसळधार पावसान जी हाजेरी लायिल्ली आसा आनी उत्तराखंडांतले ह्या देहरादून हांगासर लेगीत ही पावसाची आमी सध्या जोरदार पावसाची हाजेरी पळोवपाक शकता। रस्त्यांचेर उदक भरपाक लागिल्लें आसा, ताका लागून आतां खूब तेंप गरमेन त्रस्त जायिल्ल्या लोकांक थंडाय मेळिल्ली आसा।
जागतीक योग दिसाक फक्त 7 दीस उरिल्ले आसा, ताका लागून 7 दिसां पयलींच प्रयागराज हांगासर हे योगाचे शिबीर जे आसा ते चालू केलेले आसा. संवसारभर 21 जून ह्या दिसा संवसारभर योग दीस मनयतात. ताका लागून कांय भागांनी आंतरराष्ट्रीय योग दिसा पयलींच हे प्रयागराज हांगासर 7 दिसाचो हो योग शिबीर आयोजीत केलेलो आसा. ह्या योग शिबिरांत व्हडा प्रमाणांत लोकांनी वांटो घेतिल्लो आसा. ल्हान तशेंच व्हड 7 दीस सद्या जागतीक योग दिसाची ही कार्यावळ तांच्यांनी घडोवन हाडिल्ली आसा. आंतरराष्ट्रीय योग दिसाचो उगडास करपा खातीर हे शिबीर आयोजीत केलेले आसा आनी वेगवेगळ्या रोगांचेर त्याच बरोबर भलायकेचेर नियंत्रण हाडपा खातीर हे योग शिबीर जावन आसा. गोंयांत काल आयतारच्यान उटंगराचो पावस सुरू आसा. नावतवाड बांदोडा हांगासर मुखेल रस्त्याचेर एक व्हडले आंब्याचें झाड कोसळ्ळें आनी ह्या आंब्याच्या झाडाक लागून येरादारीक कांय वेळ ठप्प पडिल्ली. मात्र सुदैवान हे झाड पडले त्या वेळार कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना. हे मुखेल. रस्त्यार झाड पडिल्ल्यान येरादारी मात्र आडखून पडली खूब वेळ. उपरांत उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर पावले आनी तांच्यांनी हे आंब्याचें झाड कातरपाक सुरवात केली आनी हळू येरादारी सुरळीत करपाक तांच्यांनी मजत केली. सद्या पुराय गोंयांत उटंगराचो पावस जो आसा तो पडपाक लागिल्लो आसा. ताका लागून खुबश्या वाठारांनी झाडां पडप, लायटीचे खांबे पडप अश्यो घडणुको सद्या घडत आसा. देवसू चिंचोण्या सांत एंथोनी कपेला कडेन सांत एंथोनीचे हे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. आर्च बिशप सिमांव फर्नांडीस हाणें शर्माव दिले. आर्च बिशप सिमांव हाणें आपल्या प्रवचनांत पवित्र त्रिमुर्तींचें महत्व आनी संत एंथोनीच्या जिविताचेर आनी गुणांचेर भर दिले आनी उलोवप केले. सांत एंथोनीच्या फेस्ताक लोकांनी खूब गर्दी केल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. केंद्राच्या पर्यटन ग्राम उदरगत येवजणे खाला गोंयांतल्या खोतीगांव, बांदोडा, चांदोर, चोडण आनी साळ ह्या 5 गांवांनी पर्यटन खातें कांय सुविधा उपलब्ध करून दितले. ह्या 5 गांवांनी मल्टीपर्पज सभाघर बांदतले. ह्या सभाघरांनी गांवचे खाशेलपण आशिल्ले उत्सव आनी हेर सांस्कृतीक कार्यावळी जातल्यो. खोतीगांवाक 2023 वर्सा भारतांतले उत्कृश्ट पर्यटन गांव म्हणून भोवमान मेळिल्लो, जाल्यार बांदोडा गांवाक वेलनेस श्रेणींत पुरस्कार फावो जाल्लो. सुरवेक चोडण जुव्या वयल्या गोलती नावेली तशेंच चोडण, खोतीगांव आनी वेरे वाघुर्मे ह्या गांवांची पर्यटनाच्या दृश्टीन उदरगत करपाचे आशिल्ले. पूण दर्या वेळा पासून पयस आशिल्ल्या गांवचो ह्या संकल्पने खाला विचार जावचो म्हूण खोतीगांव, बांदोडा, चांदर आनी चोडण आनी साळ ही गांवां निवडली. ह्या संकल्पना फुडें व्हरपा खातीर पर्यटन उदरगत महामंडळान एक सल्लागाराची नियुक्ती केलेली आसा. सद्या गोंयांत पावसाचो हंगाम तेंगशेर पाविल्लो आसा. त्याच बरोबर वातावरण मनमोहक जाल्लेलें दिश्टी पडटा. जायत्या वाठारांनी फाटल्या कांय दिसांसून आमकां मोरांचे चित्र, मोर पावसान नाचतनाचें चित्र आमकां गोंयच्या कांय वाठारांनी पळोवपाक मेळटा. सद्या वातावरणांत बरोच बदल, थंडाय जाल्ल्या कारणांत हे पक्षी, जनावरां पावसान आपलो आनंद लुट्टा आसतना गोंयांत सद्या आमकां कांय वाठारांनी पळोवपाक मेळटा. हे सुंदर मनमोहक अशी दृश्यां पावसांतली गोंयच्या कांय वाठारांतली.